नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। मुख्यमंत्री पर्रीकार सच्चे भशेन लागलो कामाक। मुख्यमंत्र्याचे सगळे ऑफिस घरात शुक्रार सांजे फायली तपासल्यो। इन्फेक्शन नाका म्हूण फायलींचे सॅनिटायझेशन। एका पीएसआयन लग्नाची हायस दाखोवन गैरफायदो घेतिल्ल्यान आर्सेला पार्सेकरान जीव दिलो। फामिलीचो दावो। क्रायम ब्रांच म्हणटा त्या पीएसआय आड अजून मेरेन तरी पुरावो ना। मुरगांवच्या उपजिल्हाधिकाऱ्यान अमोनिया ट्रान्सपोर्ट करपी टँकराचे केले इन्स्पेक्शन। सगळ्या टँकराचे फिटनेस सर्टिफिकेट जाय ते सगळे डॉक्युमेंट आणि फॉर्मालिटी आसात। नाल्ल मांडूंक पाडेल्यांची शॉर्टेज। शेतकी खाते आणि आरडीएन बायलांक दिता वर्कशॉपांनी पाडेली आणि माडाचे कुयदारीची ट्रेनिंग। 17 बायलो पाडेली तयार। आणि चर्चिल ब्रदर्स आड गोकुलम केरळ आय लीग मॅच शेनवारा वास्को सेगीत 3 मॅची हारिल्ल्या चर्चिलाचेर पेच। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार सच्चे भशेन कामाक लागलो। मुख्यमंत्र्याच्या ऑफिसाचो सगळो सेटअप फ्लॅटार। ब्रेस्तारा बजेट मांडल्या उपरांत शुक्रारा आदेशभर रेस्ट घेतल्या उपरांत सांजे फायली तपासपाक लागलो। ताका कसलेच इन्फेक्शन जावंक जायना म्हूण सगळे तरेची जतनाय घेतात। बरोबर दोतोर नासलो तरी जीएमसी 2 दोतोर ताचे खातीर स्टँड बाय दवरल्यात। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण ताचे फुडले उपचार कशे कितें ते जीएमसीचे हे दोतोर सांगता तशें चलतले। मुंबय हॉस्पिटलांतल्यान येवन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराक गोंयांत 2 दीस जाले। मुंबय लिलावतींतल्या खाटीवेल्यान उठून येवन थेट बजेट मांडपाची जिद्द, चिकाटी आनी इच्छाशक्त दाखोवपी ह्या हटयोग्यान शुक्रारा केलें कितें तातूंत दर एकल्या गोंयकाराक इंट्रेस्ट। शुक्रारा सादारण आदेशभर रेस्ट घेतल्या उपरांत सांजे तो आशिल्लो तसो कामाक लागलो। मुख्यमंत्र्याच्या कचेरेचो सगळो सेटअप घराच, ताळगांवच्या फ्लॅटार। सांजे 5 वरांचेर सच्चे भशेन फायली मागोवन काम सुरू। म्हत्वाच्यो तितल्यो फायली एक चाळ्ळ्यो, कांय बारीकसाणीन वाचल्यो, थोड्यांचेर शेरे मारले, कांय क्लियरूय केल्यो। प्रकरणां आसात तशी। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान शुक्रारा सकाळचो आदेशभर रेस्ट घेतलो। सकाळी जीएमसींतल्या एका सिनियर दोतोरान ताका तपासलो। सप्तकभरात खंयच्यो म्हत्वाच्यो बसका चुकल्या तांचें लिस्ट अधिकाऱ्यां कडेन मागलें। ताणें मागयल्ल्यो फायली सांजे 5 सुमार ताचे कडेन पावल्यो। ते उपरांत पर्रीकारान फायली पळोवंक सुरवात केली। शुक्रारा ताचे बरोबर सीएमओतले ताचे लागचे दोगूय अधिकारी ना। दोगांकूय थंडी जाल्ल्यान तांकां पर्रीकाराचे लागीं येवंक मनाय। पर्रीकाराच्या हातांत दिला ती प्रत्येक फायल स्प्रे मारून करता सॅनिटायज। पर्रीकाराच्या फ्लॅटा कडेन 108 ॲम्ब्युलन्स वा घरांत डॉक्टर दवरूंक ना। कार्डियोलॉजी आनी एंडोस्कोपीचे 2 दोतोर जीएमसींत स्टँड बाय आसात। सुत्रां कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण पर्रीकाराक सध्या तरी जीएमसींतले दोतोर तपासतले। फुडले उपचार केन्ना कशे कितें ते हेच दोतोर सांगतले। इल्ले मजगतीं मुख्यमंत्री पर्रीकार आदले भशेन फिट जावचो म्हूण भाईचे बरे मागपी आनी बीजेपी वाल्यांच्यो सगळे कडेन पुजा, होम, गाराणी चालूच। नमाजूय जाले। पणजे महालक्ष्मी देवस्थानांत होम हवन जाले। थंय होमांत पूत अभिजात पर्रीकारान पूर्णाहुती दिली। येणावळ मंत्री रोहन खंवटेन परवरे पुंडलीक देवस्थानात पुजा घाली। अंजुमन हायस्कुलात नमाज जाली। मडगांवकारांनी पिपळा पेडार दामबाबाक गाराणे घाले। श्रीस्थळ काणकोणा मल्लिकार्जुन देवस्थानात मृत्युंजय मंत्र जप जालो। 62 वर्सांचे उतार वयातूय हो हटयोगी पॅनक्रियाची क्रिटिकल दुयेंसाक आटपना तो हेच इच्छाशक्तीचे बळार। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। वेर्णा पोलीस स्टेशनांतल्या एका पीएसआयन लग्नाचे हायस दाखोवन पोलीस कॉन्स्टेबल आर्सेला पार्सेकराचो गैरफायदो घेतलो। ताणें फटयल्ल्यान आर्सेलान जीव दिलो म्हूण ताच्या फामिलीन दावो केला।
त्या PSIचेर एक्शन जाय म्हूण आर्सेलाची फामील मिडिया मेरेन पावली। पुरावे मेळूंक नाशिल्ल्यान PSI आड अजून तरी क्रायम ब्रांचीन कसलेच ऑफेन्स रजिस्टर केल्ले ना। वेर्नाचे एके लेडी कॉन्स्टेबलाचे मरणाचे केशीत PSIचे नाव येता। ते लेडी कॉन्स्टेबल रावपी अंजुनचे। वेर्नाचोच एकलो PSI आर्सेलाच्या मरणाक जबाबदार म्हूण आर्सेलाच्या फामिलीन दावो केला। वेर्ना पुलीस स्टेशनान कामाक आसलेलो एक पुलीस सब इन्स्पेक्टराची वायट नजर तेजेर आसलेली। तेणे तेका फोटींग आश्वासनां दिली तेज्या वांगडा लग्न जातलो म्हणून आनी तेका फिजिकली मेंटली सेक्शुअली एक्सप्लॉयट केले। तेजे इनोसन्साचे तेणी वायट फायदो घेतलो। तेणी तेजो फोटींग आश्वासनां दिली तेका। दुसरे म्हणजे थोडे लोक आसा ही केस दामूंक सोदता कित्याक लागून ते आमकां खबर ना पूण दामूंक सोदता। आमकां जर आमकां न्याय गावलो आमचो मागणी आहा मुख्यमंत्र्याशीन आमकां कांय फरक भेदभाव करिनासतना आमकां न्याय दिवचो। जीव दिवचे पयलीं आर्सेला त्या PSI बरोबर आशिल्ले। उपरांत बरोच वेळ तांचे खंय फोनार चॅटिंग चलताले। 28 आनी 29 तेज्याच वांगडा आसले टील मॉर्निंग धरया ते आनी 30 घरा येयला तेन्नाच्यान ते घरा येवन वॉमिटींग करपाक स्टार्ट केला। खान च्या पिवन बीन अशें न्हिदले तेन्ना मागीर ते वॉमिटींग जालें। कांय सांगू ना पुलीस म्हणटा ही सुसायड केस। आमकां सुसायड केस न्हू जाल्यार कित्याक लागून केली कोणा खातीर केली आनी हेजे कितें आहा। 28 आनी 29 मॉर्निंग तो तेज्या वांगडा आसलेलो। तेजे कॉल कंटिन्युअसली तो फोनार तेज्या वांगडा चॅट करतालो। मॅसेजींग कंटिन्युअस तेजी आसलेली मॅसेजींग फोनार चॅट करतालो। वॉट्सॅपाचेर चॅटिंग आसलेलो। तेजे आमी मोबायल म्हाज्या भयणीच्या हर्षलाचे मोबायल आमी व्हरून केसी कडेन दिला पुलिसांच्या हातीन दिला। तेंच्यानी तर जाता तितके बेगीन ओपन करचो आनी एंडाक सगळे चॅट्स आसता जेन्ना ते हॉस्पिटलान बसून आसले तेन्ना पासून तेजी चॅटिंग चालू आसलेली। त्या PSIची चौकशी जाल्या ताचो फोनूय तपासून जालो पूण ह्या प्रकरणा कडेन संबंधीत असे ठोस पुरावे कांयच मेळिल्ले ना। आर्सेलाचो आयफोन लॉक जाला। तो अनलॉक करूंक फॉरेन्सिक लॅबाक धाडटले। तो अनलॉक जाल्यारूच तातूंतल्यान कितें मेळटा काय म्हूण पळयतले म्हूण क्रायम ब्रांचीचो एकलो ऑफिसर प्रुडंटाक सांगता। क्रायम ब्रांचीन आयफोन अनलॉक करूंक फॉरेन्सिक लॅबाक धाडपाची तयारी केल्या खरी पूण आयफोन अनलॉक करप सोंपें न्ही। फॉरेन्सिक लॅबाक आयफोन अनलॉक करूंक जमना जाल्ल्यो कितल्योश्योच मोठ्यो मोठ्यो केसी आसात। आयफोन तयार करपी कंपनी तो अनलॉक करूंक शकता। तो मेरेन केस हुमकपाची शक्यताय चड। मजगतीं त्या PSIक वेर्ना पुलीस स्टेशनांतल्यान GRPत ट्रान्सफर मारला। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। गोयचे मायनिंग परत सुरू करूंक 40 आमदारांनी जाता तितले बेगीन यत्न करूंक जाय म्हूण महिला काँग्रेस मागता। BJPन विरोधात आसतना केल्ल्या कर्मांचे फळ आतां लोकांक भोगचें पडटा म्हूण आरोपूय महिला काँग्रेसीन केलो। मायनिंग सुरू जावंक ट्रकवाले ज्यो ज्यो गजाली करतले तांकां खंय काँग्रेसीचो तेंको महिला काँग्रेस कुडचड्यार पावली। Let it be in real. Let it be in real. There are hardly 19 days left. 15 काबार जावपाक आनी we don't have time to waste. हांव मागता हात जोडून ह्या मंत्र्यां कडेन ह्या आमदारां कडेन की तांणी जाता तितलो बेगीन हो जो प्रॉब्लम आसा तो सॉल्व करचो। 2012 मायनिंग बंद जालें। हें मायनिंग कोणें बंद केलें? ह्या भाजप सरकार जे आसा गोंयांत हेणी बंद केलें। हांकां लागून तें बंद जालें। म्हाका विचारपाचें आसा की आयज ते म्हणटात की क्लाउड आल्वारीस म्हणटा तो कोण एक्टिविस्ट आसा तो ताका लागून हें आयज सुप्रीम कोर्टानी जजमेंट दिल्या म्हणून। सॉरी इट इज फर्स्ट आय से that it is because of the BJP who went on shouting during the Congress regime that illegal mining should be banned, illegal mining should be stopped, and because of them it happened. I want to question who gave the PSC report. PSC report कोणे दिलो क्लाउड आल्वारीसा? क्लाउड आल्वारीस हो मंत्री ना MLA ना ताजे कडेन हे पर्सनल जे आसा PSC रिपोर्ट कसो पावलो कोणे पावलो ताजे कडेन? जे आमचे मायनिंग इफेक्टेड भाव आसात तांकां जस्टीस मेळपा खातीर ते जे जे जाग्यार वयतले ते जाग्यार आमी तेंचे बरोबर सदांच आसतली आनी आमकां जाय की सरकारान जाता तितले बेगीन तेंचेर हो मायनिंग चालू उरपा खातीर कितें तरी उपाय काडचो। कित्याक आमकां सगळ्यांक खबर आसा की 40 आमदारांक मायनिंगाक लीज चालू उरपा खातीर सपोर्ट दिल्लो आसा आनी सरकार तेंचे वयर आनी गोंयांत आसल्या कारणान हें तांकां पॉसिबल आसा आनी मायनिंग डिपेंडंट हेजेर खूब लोक आसात। ट्रक ओनर्स जे आसात ते ट्रक ओनर्स प्लस आनीकय लोक तेजेर डिपेंड आसात। त्या सगळ्या लोकांचेर आयज खूब
वायट प्रसंग येयल्लो आसा. आप बेकायदेशीर मायनिंगांतले वसुलीच्यो गजाली करता. जो सरकार आसा त्या सरकाराचें काम हे इल्लिगल मायनिंग जाला ती चोरी जाल्या ती ताचे सगळी रिकवरी करपाचें काम खरें म्हणजे सरकारान करपाक जाय. पूण हे सरकार करपाक सोदता किंवा ऑपोजिशन सुद्दां अशें करपाक दितले अशें कांय चिन्ह दिसना. हे सगळे एकठांय येवन परत एकदां खास आदमीक सेव्ह करपाचो वो प्रयत्न करतले आनी जे आम आदमीक मेळपाक जाय, आम आदमीचे जे धन आसा हें ते आम आदमीक मेळपाक जाय ते मेळूंक दिवचे ना. त्या प्रमाणे जो इलिगल एक्सट्रॅक्शन जाला आनी ताचो व्हॅल्यू जो प्रत्येक फॅमिलीक जावं प्रत्येक मनशाक मेळपाक जाय तो सरकारान ह्या कोणें चोरला तांचे कडल्यान रिकवर करून त्या फॅमिलीक दिवचो ही आम आदमी पक्षाची मागणी. आमकां अजाप दिसता की मेन जे इश्यू आसता थंय लक्ष घालनासतना कोण तरी उपसभापती जेणे आपले एटिकेट्स पाळपाक जाय, जे थोडे जे बंधनां आसता एक उपसभापती म्हणून ती पाळिनासतना तो आपल्याक जाय ते वक्तव्यां करीत आसता, जाय ते स्टेटमेंट काडीत आसता आनी तो काल म्हणटा की 40वे आमदार वचून दिल्लीक मेळपाक जाय, उपोशणांक बसपाक जाय. प्रुडंटा खातीर मयूर नायक आनी तुळशीदास च्यारी. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक.